नमस्कार. दोनपरच्या खबरांत साहिल नारुलकरा सेवकार. खबरो विस्तारान. नवीन तिनूय रेल्वे स्टेशनां फक्त क्रॉसिंगा खातीर ती पॅसेंजर रेल्वे स्टेशनांनी गोंयांत लोकल रेल्वे वाडोवंक यत्न लोकांक फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री विधानसभेत उलयलो. नियोजीत 3 रेल्वे स्टेशनां खातीर नवे जमीन संपादन करूंक ना म्हूण मंत्री माविन उलयलो. लोकांचो विरोध आसतना स्टेशनां लोकांच्या माथ्यार मारची न्ही म्हूण विरेश उलयलो. युरी म्हणटा आतां क्रॉसिंग स्टेशनां मागीर कोळशाक वापरतले. रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता, सेंट्रल आसता, जंक्शन आसता, क्रॉसिंग आसता, वे सायड स्टेशन आसता. म्हाका स्पिकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा, कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन जे तुमी आन्सर दिल्या हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा की हे तिनूय स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले. लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना. न्यू जमीन घेवन लोकां परत एजिटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोश्टूच ना. एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता, 25 मिनटां वयता, थोडे कडेन 40 मिनट्स वयता. हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक. लोकांक विरेश कितें सांगता, दिस इज द कन्सर्न ऑफ द पीपल. आतां क्रॉसिंग स्टेशन आहा म्हणटा इट्स नॉट फॉर पॅसेंजर यूज. लेटर इट विल शिफ्ट टू कोल. हॅज एनी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट बींग डन? म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळीं फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळे. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट वो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय. गोंयांत फेटल एक्सिडंटांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला. तांचे कारण एक्सिडंटा उपरांत मुळाव्या भलायकी केंद्रा सावन डिस्ट्रिक्ट आनी उपरांत GMCत रिशफल करता म्हणसर गोल्डन आवरांत फुकट वता. ताचे कारण जिल्लो हॉस्पिटलांनी सुविधाच ना म्हूण युरीन विशय काडलो. उत्तरेंत ICU रोखडेच सुरू करतले. दक्षिणेंत ICU चलता. दोतोरांची उणीव आसा ती भरपाचो यत्न चल्ला म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. की लास्ट 5 years जोरीतोर आमी इंचारलें की हाऊ मेनी रिफरल्स हॅव बीन मेड फ्रॉम CHC, PHC, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा. 1,80,256 as per the data that is given to us. In the last 5 years, 15,842 accidents have happened and 900 people have lost their lives. Now, in this period of time, what has been seen, especially काणकोण accident जाला, जाल्यार हेल्थ सेंटराक वयतले, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वयतले, तेदो म्हळ्यार मागीर दे आर शिफ्टेड टू GMC. बाय द टायम द डॅमेज इज बीन डन फॉर द 4 hours golden period. Other speakers are Honorable Minister, whether the standard in the district hospital are standard म्हणून आसता. What is the standard? Indian Public Health Standard. This is the standard. And as per this, he has answered that the Department of North Goa is equipped with the infrastructure. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे तुजे आमचे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगता ते तशेंच नासता की इतले सोंपें नासता की इतले ओवरनायट हें करपाक. म्हाका हांव म्हणटा वेंजीन सांगलें तूं दर फावट सांगता. हांव तुमकां अश्युरन्स दिता आतांच सांगताले कार्डियक आमी गोवा मेडिकल इज अ चॅलेंजींग. आमकां डॉक्टर केन्ना केन्ना थंय रिटेन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना केन्ना. आनी आमी हे जे साउथ गोवाचे जे उलयता ते ICU नाशिल्ली ते ICU आमी कमिशन केल्या. तेच्या भायर तुजें सांगता ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजी हे दोनीचेर काम चल्लां. वी आर लुकिंग आउट फॉर डॉक्टर्स. वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज वेदर वी कॅन प्लेस सम डॉक्टर्स देयर. बट वी आर ऑलरेडी फायंडिंग द लोड. No, it's not my duty. No, it's your duty to raise that health sector is what our health sector is much
better than other states in the country. The ICU नाशिल्ले स्पीकर सर, ICU आज बऱ्यापैकी चलता थंय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेज्या सर तुमी एक्सिडंटाची उलयता. एक्सिडंटान आमकां फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजीचेर आमचें काम चल्लां. डॉक्टर आयडेंटिफाय करून कोण आमकां जॉइन करूं शकता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी सेड दॅट वी कॅन टेक देम ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस इनिशियली. अंगणवाडी वर्कर्सांक सारकें मानधन मेळना, ट्रेनिंग उणी, सुविधा ना ह्या कारणाक लागून भुरगीं प्रायवेटांत वतात. आमदाराक फकत आश्वासनांच मेळटात अशें वेंझी उलयलो. आमदार प्रेमेंद्र शेटान काडिल्ल्या विशयाचेर वेंझीचो जोड प्रश्न. कर्मचाऱ्यांच्या मानधन आणि हेर सुविधांचेर विचार करतले. भाड्याच्या सुवातींनी अंगणवाडी चलतात. दरेक आमदारान सुवात दाखयल्यार अंगणवाडी उबारूंक जाता म्हूण मंत्री विश्वजीत उलयलो. स्पीकर सर, हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा, इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स? तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केल्या सरकारान? रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची? तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें. आणि मेन म्हणजे कितें आसा, तुमी ते रेग्युलरायझेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्कीमच्या अंडर आमी तांकां घेता. आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता. आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान. त्याच आदाराचेर आमी घेता. पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता. गेल्या लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयान रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंगो बांदलेले बी आसा. पण पूर्ण गोंयान ह्यो बिल्डिंगो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय, तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेसचेर राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला. त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना. ट्रेनिंग करिता बट तुगे अंगणवाडी हाली हा. What is the justification? Please see, we are all educated here now. We have to give justification. To training करता पण तुगे अंगणवाडी हाली हा. That means your training is not sufficient, no? तो सांग. फेल मॉडेल झालं ना. बिकॉज आणि तू कितली पाठ सांगितला मुगे अंगणवाडी सारखं कर. तू म्हणटा CSRचे करूया. ते CSRची जायना. फायनली भुरगीं वयताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting. आन्सर दिवन But every time he is accepting the failure of the government, but not reviving the Anganwadis. Same situation. Point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1,292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot. There is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it. दाबोळेसान हळू विमान कंपन्यो ऑपरेशन शिफ्ट करून मोपा चल्ल्या. दाबोळे विमानतळाचेर सेवा दितले, मात विमान कंपन्यांच्या कामाक हस्तक्षेप करचे ना म्हूण नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जाप. ते पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद पडटले म्हूण भंय आसा अशें युरी शुन्य काळांत प्रश्न काडलो. Many airline companies have shifted from Dabolim to Mopa, and this trend is going. Because till August 5th, 2024, 3 flight operators have shifted their operations from the Goa International Airport at Dabolim to Manohar International Airport at Mopa, and the trend is continuing. Despite appeals, government has failed to stop the shifting of airlines from Dabolim to Mopa. Speaker sir, Dabolim Airport was dying a slow death and was on a ventilator, and now this currently government is removing and killing it. Speaker sir, what is surprising is LAQ 184 dated 24th March 2025. Maka jo ek LAQ dila, Speaker sir, in a letter to the Chief Minister dated 26 September, the Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, has said, I'll read the paragraph. However, in order to retain flights from Dabolim, the Airport Authority of India has announced incentives for the airlines. Further, in view of communication, this ministry has sensitized the airlines about your concerns regarding shifting operations from Dabolim to Mopa. The government has provided an environment for growth of the civil aviation sector, but it does not interfere with operational plan of the airlines. As Munne, whatever we spoke, Dabolim is turning into a ghost airport. The government cannot help, nor can the double engine help. Because sir, the civil aviation minister clear सांगला हात धुयलय आपणाच्यान कांय करूं जायना म्हणून. हो आन्सर म्हाका ह्या पत्रान मेळ्ळा जे मुखेलमंत्रीक त्यान पत्र बरयल्लें. हेजेर म्हाका दिसता हो गंभीर इश्यू आहा.
This seems to be a business model now that and Dabolim will surely become a ghost town. दर्यांत LED फिशिंग करपी एका नुस्तें मारपी बोटीक शापोरा धरल्या. 22 LED लायट्स जप्त केल्या. कोस्टल पुलीस आणि नुस्तेमार खात्यान ही कारवाई केल्या. LED फिशिंगाचे प्रकार खपोवन घेवचे नात म्हूण नुस्तेमार खात्यान ह्या पयलीं शिटकावणी दिल्ली. तरी LED फिशिंग चालूच. शापोरा एरिया कडेन एक फिशींग बोट गेल्ली आसा आनी ती लायटीचेर पेटयता. गोंयांत एक्चुअली लायटीचेर फिशींग करपाक बॅन आसा तरी सुद्दां हांगासर फिशींग बोट हांगा तुमी पळयता फाटल्यान नांव आसा आनी रजिस्टरू आसा आनी थंय व्हडले व्हडले बल्ब आसा ते बोटी आनी लायटी सगळ्याक लायिल्ली आसा जनरेटर चलतात आनी अशें करून कोस्टल पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंटान ही कारवाई केली. हांव स्टुडंट मिडिया गटारां बांदपाक MP फंडांतल्यान पयशे दिवचो ना. शाळांक बसी वा हेर उदरगतीच्या कामां खातीर त्या पयशांचो वापर करतलो. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे दिवचले एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी खंय बरें काम करता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी जाय तशें कोऑपरेट करिना म्हूण तानावडे सांगता. MP फंडांतल्यान गटार बांदपाक पयशे दिवचो ना. शाळा आनी हेर उदरगत कामांक त्या पयशांचो वापर करतलो म्हूण खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. आमच्याकडे जे वर्साक जे आमकां MP म्हणून 5 कोटी मेळटा तातूंतल्यान आमी विविध सगळे प्रकल्पांक दिवप आनी हांवें ठरयलां. हांवें सगळ्यांक पयलींच सांगलें हांव कोणाकूच गटर बांदपाक पयशे दिवचो ना. बऱ्या कार्याक म्हणजे हांवें आतां जवळ जवळ म्हाका पूर्ण गोंय लागता आनी त्यामुळे आतां पर्यंत सगळे वेगवेगळ्या स्कुलांक उत्तर गोवा दक्षिण गोवा अशा बऱ्याचशा स्कुलांच्यो भुरग्यांक लागपी स्कूल बसी आसत, बस व्हॅन आसत, एम्बुलन्स आसत, कांय स्कुलांच्यो नवीन इमारत बांदपाचो आसत, अशे वेगवेगळे आमी प्रोजेक्ट एम्पेनिटीच्या माध्यमांतल्यान घेतिल्ले आसा जेणे करून ताचो फायदो दिसता की एक वेगळो लूक येवंक जाय आनी त्यामुळे त्या दृश्टीन जर विचार केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक वेगळें प्लॅनिंग जें आसा हें जर केलें जाल्यार तें करत जाल्यार एक बरी म्युन्सिपालिटी गोंया भितर तुमी मेळोवपाक शकता. ही जर केली आसत जाल्यार लोकांचें लक्षांत येतलें की आमचें प्लास्टीक घेवप ना. ताका लागून तुमी म्युन्सिपालिटी कडेन तुमी शॉपांक तुमच्या अंडर आसात त्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करात तांकां नोटीस धाडात की बाबा रे तुज्या शॉपाचेर तुवें प्लास्टीक विकपाक जायना. जे धंदेकारदार लोक आसा तांकां सांगता की तुज्या दुकानाचेर गुटखा मेळपाक काडत नोटीस. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी बरें काम करता मात दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे जाय तसो आधार मेळना. ताच्या खातीर आपल्याक मुख्य सचिवाक बरोवचें पडलें म्हूण तानावडे सांगता. कलेक्टराक सांगतात आनी कलेक्टर आमची उत्तर गोंयची कलेक्टर तरी व्हेरी एक्टीव आसता. दक्षिण गोंयच्या सगळ्या हांव उलयना पण शी इज व्हेरी एक्टीव. म्हाका म्हाका येता दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक म्हाका लेटर बरोवचें पडलें चीफ सेक्रेटरी की तिका मातशी सांगत एक्झॅक्ट कितें करपाक जाय तें. पण आमची उत्तर गोंयची कलेक्टर ही न सांगता त्या कार्यक्रमाक हजर रावता कारण तांकांय खबर आसा हे आमी जे गोश्टी करतात ते पब्लिकेक लागून करतात. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पाली सत्तरी कांय दिस आदीं अस्वल दिश्टी पडलें तेन्ना सावन वाठारांतल्या लोकां मदीं भंय. डिसेंबरांत सुर्ला लागसारच्या कर्नाटकांतल्या मान गांवांत एकल्याचेर अस्वलान हल्लो केल्लो. सद्याक तें अस्वल पाली वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडटा. पर्यावरण अभ्यासक केरकार म्हणटा पोणसोलां खावपाक अस्वलां लोकवस्तीत येतात. डिसेंबरांत कर्नाटकांतल्या मान गांवांत अस्वलान एकल्याचेर हल्लो करून ताचो पुराय पाय खावन उडयल्लो. आतां पाली सत्तरी वाठारांत कांय दीस आदीं अस्वल दिश्टी पडले. त्या वाठारांतल्या लोकांक आतां जिवाचो भंय जाला. सारखे 12:30 जाल्ले आनी मातशें कराड पळोवया म्हणून फुडें जात आसतना 2 अस्वलां आमच्या समोर अशी हुस्कत होती. त्या टायमार बायको आणि मी त्यांच्या हल्ल्यामध्ये गेलो. बघतो तर तिथं गौर येडो असं आम्ही समजून मनाक समजून गुंडो उकललो तर केल्यानंतर उभ्या रावला आणि दोगांय जाणां तरी असा नीट जर येयला की ना दोगांयनी जाग्यार मोकळीक करता. एक पाय गावल्याबरोबर त्यांच्यानी खावपाक सुरुवात केल्याने ते 1 तास ती माझी मिठी त्या झाडाक पडली तरी माझं संपूर्ण पाय त्यांच्यानी संपयलो. एका दिवसानंतर 2 वर्षाला पाय तुझो हे केलो. पाय मोकळो केलो. 2 कडे कट करून खाली सुद्धा कट केले. मग माझ्याकडे कोयतो असलो. आता शाणपणांना देवाचं नाव घेता मी माझी ताकदीन तिची टकलीर कोयतो मारल्याबरोबर ती मातशे बाजूक सरकली.
वांगडा घरकान्न आशिल्ली तिका झाडार चडपाक सांगले. सखाराम गांवकर म्हणटा तो झाडार चडटालो, मात इतल्यानूच अस्वलान ताचेर हल्लो करून पाय खाल्लो. उभे रावला ना जे बाय गवून गाडून आशार जीव वाटे म्हणतात असं असलो तसं पळालो. गाडी इतक्याक शेवरो गावलो, गाडी इतक्याक जाऊन झाडार चढलो आणि हांकां जीवच वाटाय म्हणतो. हो रावन ती जांभळीच बुडी घेऊन गेलो त्याका. हो गेलो हाय तो फुड्यात खा म्हणून गेल्यावर बर आगे बाय हातात हिंड ना म्हणटा कोण तो आलो ती फुडें आपटल्यान पाणयाची बाटली आवाजाक येयली ती पांयाक धरून ओडले. ह्यो पाय घेतल्यान आनी ह्यो घेवच्या आदी म्हटल्यार तो पायच खाल्ल्यानी सगळो सोडून. पर्यावरण अभ्यासक केरकार म्हणटा फणस खावपाक लागून अस्वलां लोकवस्तीच्या लागसार येतात. अस्वलां कितें आसता की विशेषतः ज्या वाठारान फणस आसता त्या वाठारान फणस खावपाक येता. त्या शिवाय जंय आपली वारुळां आसा त्या वारुळांतली वाळवी खावपाक येता. अस्वलां ही पुराय व्हेजिटेरियन. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. 2027 विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 25 ते 27 सीटांचेर जैत मेळयतली. काँग्रेसीची फुडारी दोतोर अंजली निंबाळकर उलयली. आजून वेंचणुकेक 1.5 वर्सां आसा. आतां मेरेन 20 ते 22 मतदारसंघांनी फिरून संघटना बांदपाचें काम जालां. वेंचणूक येतली वतली, मात संघटना घटमूट करपाक गरजेचें म्हूण निंबाळकर सांगता. म्हापश्यां शहीद दिसाच्या कार्यावळी उपरांत निंबाळकर उलयली. 2027 विधानसभा वेंचणुकेक आनी 1.5 वर्सां आसा. काँग्रेसीन 20 ते 22 मतदारसंघांनी संघटना बांदपाचें काम सुरू केलां. 2027 काँग्रेसीक 25 ते 27 सीटांचेर जैत मेळटलें. काँग्रेसीची फुडारी दोतोर अंजली निंबाळकर उलयली. म्हापशा शहीद दिसाच्या कार्यावळी उपरांत ती उलयली. 2027ला जवळजवळ 1.5-2 वर्ष आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही आता संघटना बांधायसाठी माझे गेले 6-7 महिने मी पूर्ण सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीजमध्ये फिरती आहे. जवळजवळ 20 ते 22 कॉन्स्टिट्युएन्सीज माझ्या झालेल्या आहेत. तर संघटना बांधायचं आणि जी लोक खरोखर काँग्रेस आयडियोलॉजी बरोबर काम करायला तयार आहेत, एवढा BJPचा अत्याचार होत असताना सुद्धा घट्टमुट्टपणे जी आज युवा वर्ग असू दे, महिला वर्ग असू दे, जे उभे आहेत काँग्रेस पक्षाबरोबर, तशा पक्षांतल्या असलेल्या किंवा इतर जनतेमधनं पण वेचून काढून त्यांना पुढे प्रोत्साहन देऊन, त्यांना पार्टीमध्ये घेऊन, त्यांना पार्टीची आयडियोलॉजी समजावून करायचं काम सध्या चालू केलेलं आहे आणि ते आता निरंतर इलेक्शनपर्यंत चालू राहणार. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इलेक्शन येतात जातात, आम्ही संघटना घट्ट करण्यासाठी मी इथे रस्त्यावरती उतरलेली आहे. आणि निश्चितच यावेळेस मला खात्री आहे की आम्ही 25 ते 27 सीट काढल्यानंतर कुठलाही आमदार निवडून काँग्रेस पक्षातनं आलेला दुसरीकडे जाणार नाही याची खात्री मला तरी यावेळेस आहे. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार आणि श्यामसुंदर फट्टे. 15 मार्चाक कळंगुटे एका गेस्ट हाऊसांत भावना तोमर म्हणटा त्या चलयेचो खून करपाच्या प्रकरणात कळंगुटे पुलिसांनी 3 शेनवारा अटक केल्या. राहुल महेश्वरी म्हणटा ताका दिल्ली सावन जाल्यार रश्मी साळुंकी हाका 3ऱ्याक इंदोरच्यान अटक केल्या. सगळीं जाणां खंय खुनाच्या घडणुकेक दिसा कळंगुटे गेस्ट हाऊसांत वांगडा रावताली. ताच्या उपरांत भावनाचा खून करून फुजो. 15 मार्चाक एक ट्युरिस्टांचो ग्रूप कळंगुटे एका गेस्ट हाऊसार रावपाक आयिल्लो. ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तातूंतल्या एका चलयेचो खून करून हेर वांगडी फुजो. पुलीस तपासा उपरांत आतां मेरेन पुलिसांनी 3 अटक केल्या. 15 मार्चाक कलांगूट हांगासर एका हॉटेलांत ट्युरिस्ट येयल्ले दिल्लीच्या सायडींच्यान आनी त्या हॉटेलान कलांगूट एका हॉटेलान रावताले आनी रावल्या उपरांत तेंच्यांनी तेंच्या बरोबरचे एक साथीदार आसले भावना चव्हाण हेचो खून केलो आनी ते खून केले आनी ते तिचे जे साथीदार आसले ते पळून गेल्या उपरांत मागीर जेन्ना जे हॉटेलवाल्यांच्या नजरेक येयले की हांगासर तेंचे जे एक ट्युरिस्ट जे हॉटेलान रावले तेचो खून जाला म्हणून जे चेडवाचो जे मध्य प्रदेशाचे ते 41 वर्साचे भावना चव्हाण त्या उपरांत तेंच्यांनी कलांगूट पुलिसांन कंप्लेंट दिली आनी मागीर कलांगूट पुलीस येवन तेंच्यांनी तपास केलो आनी तपास केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करता आसतना तेंचे जे साथीदार आसले तेंचे हे काडून माग काडीत ज्यो 2 जाणांक अरेस्ट केल्या तेतून राहुल माहेश्वरी हो 40 वर्साचो दिल्ली रावपी तो आनी दुसरे रश्मी सोळंकी हो इंदोर मध्य प्रदेश हांगासर रावपी.
हे तेंच्यांनी पुलिसांनी कलंगूट ट्रेस करीत गेले आनी तांकां दोगांयकूय थंय वचून अरेस्ट केले. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आहा तें कलंगूट पुलीस करतात. प्रुडंटा खातीर चड पेडकरा वांगडा हांव सामकें खबरी. मुरगांव पोर्ट 100% सोलर पावर्ड पोर्ट करपा खातीर MPAचें काम सुरू जाला. 28,500 स्क्वेअर मीटर जाग्याचेर 3 मेगावॅट तांकीचो सोलर प्लांट उबारपाक काम 75% पुराय जाला. 18.5 कोटी मोडून उबारिल्ल्या गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो सोलर पावर प्लांट जातलो. गोंयांतलो वा घडये देशांतलो सोलर पावर प्लांट चलपी एकमेव ग्रीन पोर्ट म्हूण ताची वळख निर्माण जातली. आमी सद्याक आसा MPTचे मोठ्या जाग्याचेर जे आमकां फाटल्यान दिश्टी पडून येता जायतीं हांगा सोलर पॅनलां घाल्लीं आसा. MPT हॅज गॉन वन स्टेप अहेड आनी आमी जे सद्याक जाग्यार आसा वो 28,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो आनी हांगा जायतीं सोलर पॅनलां आसा जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हे जे सोलर पावर प्लांट आसा 3 मेगावॉट पावर प्लांट आनी हो गोंयचो खंय सगळ्यान व्हडलो आनी मोठो सोलर प्लांट आसतलो. सद्याक हाजें काम 75% क्लियर जाल्लें आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा MPTच्या सुत्रां कडेन की 18.5 करोड लागत घालून खंय हो प्लांट घातिल्लो आसा. तातूंत भितर खंय 17.5 करोड जे आसा खंय हे इन्वेस्टमेंट आनी अरावंड 70 to 80 lakhs तांच्यांनी खंय PMC म्हणून अमावंट काडून दवरिल्लो आसा. हे सोलर प्लांट येतकर MPA will be the only port in Goa or probably in India along the Indian coast to become totally solar powered plant and solar powered port. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हे सोलर पावराचेर खंय MPT टोटली फ्री आपली इलेक्ट्रिसिटी बिलां करतली आनी हे जे इन्वेस्टमेंट तांच्यांनी केल्लें आसा तांचें म्हणणें आसा की 6 ते 7 वर्सां भितर हें क्लियर जातलें. हाजे पयलीं खंय 2016 भितर तांच्यांनी एक प्रयोग चालू केल्लो आनी आपले जे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्यो आसा जावं ऑफिसां आसा ताजे वयर तांच्यांनी पयलीं सोलर पॅनलां घाल्लीं. 200 किलोवॉट खंय तो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तांकां खंय 28 लाखाची सेवींग जाली बिलां. ताजे मुखार तांच्यांनी चिंतलें की इतलें जरी सेवींग जाता जाल्यार एक मोठो हांगा एक सोलर पावर प्लांट घालचो आनी खंय तरी एक ग्रीन पोर्ट म्हूण तांकां एक रेकॉग्निशन मेळचें आनी हाका लागून तांच्यांनी जेन्ना हो प्लॅन मनान घेतलो तांकां खंय जागो मेळना जालो. जेन्ना आमी MPTचे सुत्रां कडेन इन्फॉर्मेशन काडली MPTक जेन्ना जागो मेळना जालो तांचे कडेन खंय जायती हांगा MPTची कॉलनी आशिल्ल्यो जे जाग्यार लोक रावनाशिल्ले बिल्डींग डिलेप्टेड जाल्ली तांच्यांनी खंय अनयुज्ड जे क्वॉटर्स आशिल्ले रेजिडेन्शियल क्वॉटर्स तांच्यांनी आपले स्वताचे कॉस्टाचेर डॅमोलिश केली आनी 28,000 हो जो जागो आसा हो फ्री केलो ह्या प्रोजेक्टा खातीर. आयज हो प्रोजेक्ट जो आसा 75% कंप्लीट जाल्लो आसा आनी थोडेच वखतान हो म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट चालू जावंक शकता एंड दीस वील मेक MPA दी ओनली पोर्ट टू बी टोटली सोलर पावर्ड. हाजें खंय इन्स्टॉलेशन जे आसा कॉन्ट्रॅक्ट हॅज बीन गिवन टू गॅडा आनी गॅडा इज इन्स्टॉलिंग ऑल दी सोलर पॅनल्स. खंय तरी थोडेच दिसांनी तांचें म्हणणें आसा की हो प्लांट इनॉग्रेट जातलो आनी एक मोठ्या प्रमाणात सोलर पावराची यूज हे पोर्ट करपाक लागतले. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, WhatsApp, Twitter, Facebook, टाटा प्ले ॲप, GOT ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.